Jeremias. Chapter 33. आनीक एक बासावणी. जेरेमायास अजून राखणदारांच्या चौकांत कैदी आसतना दुसरे पावटी सर्वेस्पराचें उतर ताका पावलें. ताणें म्हणलें, जाणें पृथ्वी रचली, तिका आकार दिलो आनी ती थीर करून दवरली. ताचें नांव सर्वेस्पर. तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. आनी जांची तुका कांय माहिती ना ते व्हडले गूट हांव तुका उक्ते करतलो. ह्या शारांत आसात त्या घरां विशीं आनी जुडाच्या राजांच्या निवासां विशीं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, तांचें निसणटोन जावचें ना. काल्देकारांच्या मातयेच्या बांदांचेर आनी तरवारीचेर आड लढाय करूंक सोदतात तांच्या पेटांनी शार भरोन येतलें. म्हज्या जळट्या क्रोधान तांचो हांव जीव काडचो आसा आनी तांच्या खोटेपणांक लागून ह्या शारांत म्हजें मुखामोळ हांव लिपून दवरतलों. तर आतां polleiat, तांकां हांव vokhod घेवन येता. तांचे ghai pekhounk येता. तांकां bholaiki दिवन xanti आनी surokxa bhôgunk dita tosli एक novi manddavôll हांव तांकां दोखôल करतलों. हांव जुडाच्या आनी इस्रायलाच्या कैदी जाल्ल्यांक परतून हाडटलों आनी तांकां आडल्या भेसार पावोवन घट करतलों. तांणी म्हजेर आड केल्ल्या सगळ्या अपमानांतली हांव तांकां नितोल करतलों. तांणी म्हजेर गुन्यांव केल्यात आनी म्हजेर तीं उपरासल्यांत. हीं सगळीं तांचीं खोटीं कर्तुबां हांव बक्षितलों. आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रां मुखार जेरुजालेम म्हाका आनंद, वाखाणी आनी अभिमान हाडटा तसलें नांव जातलें. ज्या शाराची हांव उदारगत करतलों ताची खबर आयकून आनी जी शांती ताका फावो करतलों ती पळोवन तीं राष्ट्रां थाऱ्या भियेतलीं आनी कांपतलीं. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, मनीस वो जनावर पर्यान नासलोलें निसणटोण जावंक पावलां अशें तुमी ह्या शारा विशीं म्हणटात. आनी जुडाच्या नगरांनी आनी जेरुजाल्याच्या पाड जाल्ल्या रस्त्यांचेर मनीस न्हय म्हूण जनावर रावना अशें तुमी तांचे विशीं म्हणटात. तर ह्याच शारांत आनी ह्याच नगरांनी आनी ह्याच रस्त्यांचेर नव्यान आयकून येतले आनंदाचे आनी खुशालीचे उलास. व्हंकले न्हवऱ्याच्या लग्नाचीं संतोशाचीं गितां आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत दिनवासनेचे घेवन येतात तांचीं गितां गायना. तीं अशें गावून येतलीं, सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराक दिनवासात, कित्याक सर्वेस्पर खरेंच बरो. ताचो विस्वासी मोग सासणांक तोखता, कित्याक ह्या देसांतल्या कैद्यांक तांचें गुलामपण सोंपून तांच्या आदल्या भेसार हांव परतून हाडटलों. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें सांगता, ह्या पाड देसांत मनीस न्हय म्हूण जनावर नासलोल्या शारांत आनी सगळ्या ताच्या नगरांनी आपल्या हिंडांक विसव दिवंक मेंढरां राखण्यांक चोरवाशीं मैदानां आनीक एकदम आसतलीं. दोंगरी वाठांतल्या दर्या देगेच्या सोकलातीच्या वाठारांतल्या आनी नेजेबाच्या नगरांनी आनी बेंजामिनाच्या प्रांतांत जेरुजाल्याचे भोंवतणच्या ग्रामांनी जुडाच्या नगरांनी नव्यान मेंढऱ्यांचे हिंड तांकां मेजून काडटा त्या घोवळ्याच्या हाताखाल येतलीं वेतलीं. उलयता तो सर्वेस्पर. फुडाराची manddavôll. polleiat. उलयता तो सर्वेस्पर. इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुडाच्या घराण्यांक जी हांवें सुखाची बासावणी केल्ली ती पाळोन येवचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी त्या काळार दाविदाक एक प्रमाणीकपणाचो फांटो हांव उपजयतलों.
तो देसांत समूर्त सांबाळटलो आनी न्यायनीत राखतलो. त्या दिसांनी जुडाक जोयत मेळटलें आनी जेरुजालेम सुरक्षीत जियेतलें. आनी ह्या शाराक हें नांव पडटलें, सर्वेस्पोर, आमचें दयाळायेचें नितीवंतपण. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घोराण्याच्या शिवासनार बसूंक पुल्लिंग संसद सदांच आसतली. तशेंच म्हजे उजरां उबो रावन ओम उरपूंक, दाण्यांचो बेटवण्यो लासूंक आनी दर दिसा योद नुवपूंक लेविताच्या कुलांतल्या यादनिकांक सदांच पुलिंग संसद आसतली. हें सर्वेस्पोराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दिसा कोडे आनी राती कोडे हांवें करार केल्लो आसा आनी अशें दीस आनी रात आपआपल्या नेमलोल्या वेळार येतात. आनी हो म्हजो करार कोणाच्यान मोडूंक जायना. तशेंच म्हज्या सेवका दाविदाय कडेन हांवें केल्लो करार कोणाच्यान मोडूं नजो. आनी हे परी ताच्या शिवासनार राजवट चलोवंक संसद आसतली. आनी तशेंच म्हजे सेवेक दवरलोल्या लेवीच्या कुलांतल्या यादनिकांय कडेन हांवें केल्लो करार मोडूंकूच जायना. जशें मळबाची नखेत्रां मेजूंकूच जायनात आनी दर्याचे रेंवेचो हिशोब करूं नजो, तशेंच म्हज्या सेवका दाविदाची संसद आनी म्हजी सेवा कोत्तोल्या लेवितांक हांव वाडयतलोच. हें सर्वेस्पोराचें उतर जेरेमियासाक पावलें. ओ लोक कितें म्हणटा तें तुवें आयकूंक ना? तीं अशें म्हणटात, सर्वेस्पोरान वेंचून काडलोलीं 2 घरांनी ताणें आतां सोडून दिलीं कितें? म्हणटच तीं म्हजे पोरजेची बेपरवा कोत्तात आनी ती एकूच राष्ट्र म्हूण लेखिनात. दिसा कोडे आनी राती कोडे हांवें करार करूंक ना जाल्यार आनी मळबाक आनी पृथ्वेक हांवें नेम थारावन दिवंक नात जाल्यार जाकोबाचे आनी म्हज्या सेवका दाविदाचे संस्थीक हांव सोडून दितलो आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या दायज्यांचेर राज चलोवंक ताचे संस्थींतले राजा हांव आनीक वेंचून काडचो ना. हांव तांच्या कुयद्यांक पोत्तून हाडटलों आनी तांची दया कोत्तलों. देवाचें उतर हें.